गोवा विमानतळाचो कर्मचारी निखिल साहू हाका शुक्रारा राती अपघातान मरण आयिल्ले. रस्त्यार पडिल्ले नंबर प्लेटी वयल्यान ताका दपको दिवपी गाडयेक सोदून काडपाक वास्को पुलिसांक येस आयले. दपको दिवन पळ काडपी बायणाच्या संदीप मालवणकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. आज एक सकाळी आमकां फॅटल एक्सिडेंट रिपोर्ट जालो. सकाळी 8:10 आमकां चिखली कॉटेज हॉस्पिटलांतल्यान एक फोन आयलो की असो एक मनीस बाय नेम निखिल साजू, एज अबाउट 23 years, इज अ रेजिडेंस ऑफ दाबोलिम and native of Kerala, was airport staff, was brought as dead in the hospital. So accordingly हांव आनी स्टाफ हॉस्पिटलान गेले आनी व्हेरीफाय केलें. So he was dead. After that, also they informed that that was a motor vehicular accident in the hospital. So after that, I along with the staff visited the spot, that is at Dabolim highway near Manjunath Air Launch. सो आनी आमी थंय मायन्युटली ऑब्जर्व केलें आनी इन्क्वायरी केली आनी आमी ड्रॉन पंचनामा. आनी पंचनामा करतना आमकां थोड्यो क्लूज मेळ्ळ्यो थंय. सो ताजी आमकां नंबर प्लेट हाफ मेळ्ळी, एक 2 नंबर मेळ्ळे लास्ट. आनीक बाकीचे कांय आमकां वेअरअबाउट्स नाशिल्ले ताजे गाडयेचे. सो ताजे वयल्यान आमी इन्क्वायरी स्टार्ट केली. आमचे इंटेलिजन्स सोर्सीस आनी इन्फॉर्मंट्स आनी हे सगळे यूज केले. आनीक मागीर आमी एक गाडयेचें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की अशी एक गाडी आसा. सो अकॉर्डिंगली आमी ती गाडी ट्रेस केली आनी अलॉंग वीथ द व्हेहिकल आमी ताजो जो ड्रायव्हर आशिल्लो, नेमली संदीप मालवणकर, एज अबाउट 38 years, हू इज द रेजिडेंस ऑफ बायणा वास्को, हाका डिटेन केलो अलॉंग वीथ द व्हेहिकल. आनी आमकां दिसून आयलें की दॅट व्हेहिकल इज डॅमेज्ड आनी इट वॉज डॅमेज्ड ड्युरींग द एक्सिडेंट. सो आमी मागीर ताका पुलीस स्टेशनार हाडलो आनीक वी रजिस्टर्ड द ऑफेन्स अगेन्स्ट हिम अंडर सेक्शन 279, 304A IPC and section 134A and B, that is hit and run case against him, and presently he is arrested.